हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज नेक्स्ट डे बरो सामको फ्रेश न्यू डे हांव ब्लॉग स्टार्ट करता. ओके, आनी या आयज सॅटर्डे, सो आयज बाबाक हॉलिडे, सो हांव मातशें लेट उठला. सॅटर्डे संडेत मातशें लेट उठपाक मेळता, नाजाल्यार नॉर्मली आमी बेगीन उठता सामकी, कित्याक बाबाक स्कुलाक पावोवपाचो आसता न्हू, सो तेका लागून. ओके, सो आयज आनी हांव बेगीन उठोंक ना, कित्याक बेगीन उठोन कितें करतलें हांव. सो तेका लागून हांवें म्हटलें मातशें लेटूच उठतलें हांव, आनी मातशें लेटूच उठलां. आनी आयचें वेदर न्हू हा ओके, चड व्हड वत ना, बट आहा वत, आनी वारें मात थंड सामकें. मेन म्हणटा पळय तें पावस येवंक जाय आसलो, पावस नाच ह्या दिसांनी. पळोवया केन्ना येता कितें तो. ऑन 21 जून आमच्या गोंयच्या इगर्जेनी मीस आनी प्रेयर आहा दिसता न्हू, हेका आमच्या पावसाक लागून, म्हणजे पावस येयल्या पुरो बी म्हूण. ओके, सो आतां कितें करता जाणा, सो आतां वयता सकयल आनी फटाफट रांदून घेता. रांदपाक म्हटल्यार आयज हांव करतलें बीफ मिन्स, आनी तिसऱ्यो काडून दवरल्या भायर. तिसऱ्यांचें सुकें करतलें हांव. आनी बांगडे आहा, बांगडे म्हळ्यार बांगुल्ल्यो त्यो. सो काल न्हू म्हाका रूच येयल्ली, हांव पळय जिरे मिरे बेस्ट करता न्हू पोडी, जस्ट आलें लसूण, थोडीशी मिरयां, ग्रीन चिली आनी हल्दी घालून. सो ते खावपाचें रूच येयल्लें, सो हांव ते बांगुल्ल्याचे न्हू थोडेशे जिरे मिरे करतलें, आनी कोडी घोडीक आसतली आमकां, ना जाल्यार मागीर ती वांटून घेता. आनी मिन्साचे न्हू हांव थोड्या मिन्साचे हांव करतलें चॉप्स आयज सांगीक आमकां, आनी उरलेल्यांचे बेश्टो पटेटो घालून हें करतलें. ओके, दाखयता तुमकां हांव कितें रांदता आनी बीन पळय तें. आनी तेजे पयलें मिशीन घातला धुवपाक, बेडशीट्स घातल्या धुवपाक. ओके, राती बाबा चॉकलेट दिल्ली हांवें, राती म्हटल्यार ही इवनींग टायम पळय, सो ताणें ती बेडार उडयल्ली, सो ताका मागीर तें बेडशीट चेंज केल्या, सो ती धुवंक घातल्या. रातीक 2 मिशिनां धुयल्ल्या धोपाची आनी एक उरलेली, सो तें आतां घातला हांवें. ओके, आनी बाबा उठला ती दारार येयल्लो आत्तां बसपाक, नाका गेलो आसतलो भितर. सो आतां वयता आनी फटाफट रांदून घेता मेन थींग. आनी ताचे उपरांत मागीर म्हाका बारीकशीं कामां करपाचीं आनी मागीर एडिटींग करपाचें आहा मेन थींग, सो तें करून घेता. ओके, सो चलो बाय, आतां वयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके, बाबा आतां उठला तो. बरें, गूड मॉर्निंग, गूड मॉर्निंग. आसता न्हिदानूच आहा, न्हिदातूच आहा. बरें हा, मामा मामा हांवया, मामा येना रे. हा, वॉट, वेर येन, पावस येयलो, पावस येयलो रे, येयलो रे पावस, पावस येयलो, गोडगोड मारता, गोडगोडटा रे. म्हजें रांदून जालें पळय, आतां जस्ट दाखयता तुमकां कितें 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 केलां तें आमकां जेवणाक. ओके, सो फर्स्ट हिंगासर वायट रायस प्लेन, तेच्या उपरांत हिंगासर हांवें केलां सोलांतलें, जस्ट 2 बांगडे घालून, हे पळय थोडेशें केलां, चड करूंक ना. उपरांत हिंगासर केल्यार बांगुल्ल्यो फ्राय, 2 मोडले म्हजेशेन, बाबा आयलो तेन्ना. सो हिंगासर हांवें दवरला मिन्स करपाक. आयज हांव करता मिन्साचे चॉप्स, आमकां सांजचे चाये. सो हिंगासर हांवें दवरला मिन्स शिजपाक. ओके, ऑलमोस्ट जाला तो. आनी सायड जाल्यार पटेटोज उकडो. ओके, सो हें जालें, ऑलमोस्ट जालें हेंय बी. सो तें उदक वांस सुकल्या उपरांत मागीर दवरतलें हांव हॉलाक. ओके, आनी मागीर न्हिवोंक दवरतलें, मागीर न्हिवल्या उपरांत मागीर तेच्या बरें चॉप्स करून फ्रिजीन दवरतलें, आनी मागीर सांजून भाजतलें चायेच्या टायमार. बाबाक जस्ट आत्तां बरयलां हांवें, बाबा जेवलो आनी आतां आमी वयता जेवपाक, आनी 5 मिनट्सांनी हें मागीर शिजल्या उपरांत आमी जेवंक काडटा. ओके, मेळटा तुमकां मागीर. हांव डायरेक्टली इवनींग टायमार आतां आनी कांय शूट करना. ओके, पयलें आसतलें आयज हांवें जेवणाक कितें केलां तें बेश्टे चिरे बिरे केलां, तिसऱ्यो केल्या, तिसऱ्यो ग्रेवी केल्या. एक्चुली सुक्यो करपाक खातीर, बट सुक्यो करूंक ना, ग्रेवी केल्या शाकोती टायप कही, आनी बांगुल्ल्यो भाजल्या, आनी वायट रायस केला. ओके, जालें, इतलें सिंपल, चड व्हडलेशें कांय करूंक ना. ओके, सो तुमकां मागीर मेळटा इवनींग टायम.
जेन्ना येत आसता पळय तेन्ना. चलो बाय. सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स. हांव तुमकां आतां मेळटा पळय इवनिंग टायम आनी आतां टायम जाला 5 कशी जातली. ओके, आनी मातशें हांव व्हिडिओ एडीट करतालें. सो ऑलमोस्ट जाला म्हजो व्हिडिओ एडीट करून. जस्ट आतां हें करपाचो आहा, रेंडर करून अपलोड करपाचो उरला, तो म्हणून मागीर करतलें हांव. सो आतां वयता सकयल करपाक आमकां चायेक म्हळ्यार ऑर्डर तुमकां दाखयल्लें पळय बीफ चॉप्स केल्या मागीर चायेक. सो ते फ्राय करपाक जाय म्हाका. सगळें रेडी करून दवरला हांवें. ओके, सो बाबा गेला, आंतोनी घेवन गेला ताका सकयल. आतां हांव वयता आनी तें करून घेता आनी तुमकांय दाखयता हांव. आनी तेज्या उपरांत मागीर हांव भायर वयतलें झाडांक उदक घालपाक. ओके, कित्याक ह्या दिसांनी उदकाचोय बी प्रॉब्लम आहा. सो न्हू बेगीन वयता. सो ताका लागून म्हाका बेगीन ती करून च्या बी पिवन हांव मागीर भायर वयतलें झाडांक उदक घालपाक आनी मागीर बाबाकूय भायर खेळपाक वतलें. सो आतां सद्याक वत वयरूच आमचें सान वयरूच आहा. सो वत हा भायल्यान. सो आतां वयची ना आमी 6 o'clock बी वयतलीं. ओके, सो दाखयता तुमकां चॉप्स फ्राय करता पळय तेन्ना आनी फ्राय करून जाल्या उपरांत. ओके, सो चलो आतां आमी या सकयल आनी बीफ चॉप्स आयज केले ते बरें फ्राय करुया. जायत्या तेंपान केले हांवें चॉप्स. अशें न्हू घरा कडेन करतालें हांव पयलें काजराचे पयलीं एग चॉप्स, मागीर बीफ चॉप्स बी करतालें. आनी म्हजे व्हडले भयणीन म्हजे बीफ चॉप्स लायक आहले. ओके, सो आतां हांवें खूब तेंपान केले हिंगासर. काजत जावन हांवें म्हाका दिसता 2 फावटीच कितें केल्लें. बरें पयलें तें आतां करूंकूच ना. बाबा जाल्यार तसलें कांय करपाकूच म्हाका हेंच मेळना, टायमूय मेळना म्हणून मुडूय येना. सो आतां स्पेशल बाबाक लागून केलें. मिन्स हाडलो त्या दिसा 1 किलो सेपरेट कडेन, सो दॅट हांव चॉप्स करतलें म्हूण. सो आयज केलें हांवें. आय होप बाबान हायल्या पुरो. ओके, सो आतां या ते फ्राय करून घेवया. ओके, सो तुमकां दाखयता फ्राय करतना आनी फ्राय केल्या उपरांत. सो चलो सकयल या. सो आमची च्या बी पिवन जाली पळय आतां जस्ट जाल्या. ओके, हांव च्या पिवंक ना, आयज हांव कॉफी पियेला आनी आंतोनी समथींग मसाला टी काय ग्रीन टी कितें तरी पियेला. ओके, आनी हेचे पयलीं हांवें क्लिप्स घातलेले पळय हांव चॉप्स फ्राय करताले बीन पळय ते. सो ते तुमी पयले आसतले. सो येस, चॉप्स न्हू टेस्ट वायज आनी खावपाक बी सामके बरें जाले, ज्युसी सामके. म्हाका खूब लायक जाले, आंतोनीकूय लायक जाले. बाबान म्हणटा हांव ना, सो ताका हांवें काडून दवरलें, ताका मागीर दितलें हांव. तो आतां भायर खेळपाचें हितून आसलो. ओके, सो ताका आतां आंतोनी घेवन गेला खेळपाक भायर, कित्याक जाली सो न्हू. सो ताजो खेळपाचो टायम, ह्या टायमार तो भायर वयता खेळपाक. सो ताजो टायम जाल्लो खेळपाचो. सो ताका लागून ताका घेवन गेला आंतोनी भायर खेळपाक. सो तितल्या म्हणसर न्हू हांवें पार्सल रिसीव केला आतां जस्ट. हांवें 4 ऑर्डर घातलेली नायकाचेर सान. सो म्हाका खबर नासलें ते आयज येतलें म्हूण. सो ते आतां जस्ट तो आमी च्या बी पिवन आमी भायर वयतले पळय तेन्ना कॉल येयलो तेजो की ब्लू डॉटाचो की आपूण येता म्हूण. लोकेशनाक लागून ताणें कॉल केल्लो म्हाका. ओके, सो तें पार्सल रिसीव जालां. सो तें हांव तुमची शेअर करता की ह्याच व्लॉगान घालता, ताचें सेपरेट आनी ब्लॉग करना. सो हांवें ओपन बी कांय करूंक ना. सो हें पळय व्हडलें आहा तें. सो तें हांवें ओपन बी कांय करूंक ना. सो तुमच्या फुडल्यान अनबॉक्स करता, दाखयता तुमकां कितें ऑर्डर केल्लें तें. ओके, सो मोबायल न्हू हिंगासर सोफाक तें करून दवरला, कित्याक स्टँड बी कांय ना म्हजें हिंगासर. तें वयर आहा आनी हांव सकयल आहा हॉलान. सो ताका लागून. ओके, सो फटाफट तुमकां फास्ट दाखोवन घेता हांव जें कितें हांवें ऑर्डर केल्लें पळय तें. कित्याक जाणां आमचें एक प्रॉब्लम जाला, आमचें सकयलें मिशीन आहा न्हू पळय तें चलोना. आय थिंक कितें तरी मोटराचो प्रॉब्लम कितें तरी जाला दिसता, आवाज येतालो, बट तें आतां बंद पडलां. ओके, सो तो आतां येता खंय सारको करपाक मिशीनवालो. सो ताका लागून हांव तुमकां फास्ट दाखयता कितें ऑर्डर केलां तें. कित्याक तो आनी येयल्या उपरांत मागीर सगळो गडबड जातलो बोबाक आनी म्हाका दाखोवंकूच मेळचें ना तुमकां. ओके, सो ताका लागून. सो ओपन करता हांव फास्ट सामकें दाखयता तुमकां. चड व्हडलेशे आयटम करूंक ना हांवें. म्हाका थोडेशे फेस वॉश बी जाय आहले, काबार जाल्ले म्हजे. सो ते हांवें ऑर्डर केल्ले. आनी म्हाका न्हू नायकाचें पॅकेजींग सामकें लायक, तांचें बेस्ट आसता सामकें. ओके, सो पार्सल न्हू हिंगासर ओपन करून घेतलें. ओके, सो फर्स्ट म्हणटा पळय तें हिंगासर न्हू इनसायडाचो चॅरीचो हें आमचो परफ्यूम. पळय हो परफ्यूम बेश्टो केल्लो तो ऑर्डर हांवें, ऑफरार आहलो तो. सो ताका लागून न्हू हांवें तो ऑर्डर केला.
हे भाशेन आहा तो हातार मात बरो आहा सामको. बॉटलीचे कावर बी सामके बेस्ट. सोडो हांवें तुमकां सांगलेलें म्हणजे ऑनलायन पार्सल येयला पळय तुमचे शेअर करता म्हण. आनी तेच भशेन हांवें तुमकां सांगलेलें की आमचें मिशीन म्हणला पळय तो सारको करपाक येवपाचो आहा म्हण. सो पार्सल तुमकां दाखयता म्हणजे ओपन कोत्ताच तो येयलो मिशीन सारकें करपाक. ओके सो ताज्या प्रमाणे हांवें कांय शूटूच करूंक ना. हांवें डायरेक्टली म्हटलें तुमकां मागीर लेट सामकें जेवन बी शेअर करतलें म्हणटा पार्सल. ओके सो आतां हांव तुमचेशी तें शेअर करता लायक कितें ऑर्डर केल्लें पळय तें हांवें. ओके सो जस्ट ओपन केल्लें हांवें पार्सल पळय. ओके सो जस्ट टेप काडलेली तेचे कट करून तितलेंच. आनी हांवें पासून ओपन करून पळोवंक ना लायक कहें कहें कितें प्रॉडक्ट्स येयल्या बीन पळय तें. ओके सो आतां तुमकां वन बाय वन तें हांव दाखयता म्हणजे तुमचेशी शेअर करता. आनी हें सगळें जें कितें बाय केलां आयज न्हू पळय तें हें चड व्हडलें एक्सपेन्सीव हें ना. जस्ट रिजनेबल रेट एक 300 200 100 150 भितर हेच. ओके सो चड हें म्हारग ते ऑर्डर करूंक ना हांवें कित्याक न्हू म्हाका जाय आसल्यो म्हणजे म्हाका गरज जाल्या त्यो वस्तू हांवें ऑर्डर केल्या ज्यो हांवें हेजे पयलीं यूज बी केल्या बीन पळय त्यो. ओके सो चलो आतां दाखयता तुमकां वन बाय वन ते तुमी पळोवन घेयात. ओके आनी हांवें ऑर्डर न्हू केल्ले नायकाचे सान. ओके सो नायकाचे पॅकिंग्स बी न्हू म्हाका खूब लायक बरें येता सामकें ताजें पॅकिंग कावर्स बी म्हणजे ताचे भायल्या ते पॅकिंगाक ती हें घालतात न्हू म्हणजे पेपर ते बी सामकें बरें आसता. आमचे ब्लू हेवनाचे वॉटरप्रूफ काजल. ओके पळय हांव चडशें न्ही हेच काजल यूज करता बरें येता हें काजल. सो हे ऑर्डर केल्ले हांवें. आनी ताचे उपरांत न्हू सानफेचे हांवें डीप प्युरिफायींग नोज स्ट्रिक्स केल्ले ऑर्डर केल्यो. ओके ह्यो हांवें न्हू पयल्यो यूज केल्ल्यो मातशें न्हू नोज एरिया हिंगासर चीन बी कितें करूंक जाय मातशें वेट करूंक जाय उदकान आनी ताचे उपरांत ती स्टीक करपाक जाय. ओके वायट हेड्स मागीर ब्लॅक हेड्स बी आल्यार ते काडटा. सो 6 हात तितून. नेक्स्ट हांगासर फेस स्क्रब. ओके सो रिसंटली हांव यूज करता आतां. सो म्हजो काबार जालो सो ताका लागून हांवें रिऑर्डर केल्लो आनी बरो येता सामकोच. आनी ह्या तेजो न्हू हांव फेस वॉशूय यूज करता दाखयता तुमकां. ओके सो हो एक ऑर्डर केल्लो हांवें. ताच्या उपरांत हिंगासर हा ऑयल बॅलन्सिंग मॉइश्चरायझर. ओके सो हे हांवें ऑर्डर केला फर्स्ट टायम. ओके सो म्हाका ट्राय करून पळोवंक जाय कित्याक म्हजी स्कीन न्हू मातशी ऑयली. हो एक मॉइश्चरायझर हांवें ऑर्डर केल्लो. ओके सो तो एक येयला. ताच्या उपरांत हा आमचो फेस वॉश. ओके सो कॉफीचो पळय हो फेस वॉश हांव यूज करता आनी हो फेस स्क्रब यूज करता. बेस्ट सगळ्यान बेस्ट येता हे म्हाका म्हज्या स्किनीचेर हे सूट जाता. जस्ट तुमकां जाय जाल्यार तुमचें एकदां घेवन ट्राय करूं येता. तुमच्या स्किनीचेर सूट जाता जाल्यार तुमी कंटिन्यू करूं येता. कित्याक हांवें ज्या दिसा हांवें स्टार्ट केल्लो न्हू यूज करपाक टील डेट म्हाका कांय सायड इफेक्ट्स बी कांय जावना बरो येयला. ओके आनी ताच्या उपरांत हिंगासर हा एक वुमन बॉडी स्प्रे. ओके हो एक स्प्रे ऑर्डर केल्लो हांवें. आतांच मारून पळयता वास कसो येता. व्हेरी नायस. ब्लश. ओके सो हे आसलेले सगळे म्हजे शॉपिंग जे हांवें नायकाचे सान ऑर्डर केल्ले. ओके जातेले एक 4 डेजा भितर येयला म्हजी ती ऑर्डर. सो आयज ते रिसीव केल्या. ओके आनी सगळे प्रॉडक्ट जे हांवें घातले तितले हांव यूज कोत्ताय म्हणजे हाजे पयलीं यूज केल्या. सो म्हाका ते सुटेबल सोडून ह्यो 3 वस्तू उरलेले सगळे हांवें ती 4 वस्तू ट्राय केल्ल्यो. ओके सो जे प्रॉडक्ट्स हांवें आयज दाखयल्या न्हू पळय तितूंतले तुमकां कोणाकूय कितें बाय करपाक बी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. हांव मागीर तुमकां तेजें लिंक दिता. मागीर तुमच्यांनी तुमकां जाय ते ऑर्डर केल्यार जालें. ओके ओके आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू आमच्या काजराचो आल्बम केल्लो आहा आमी. ओके सो तो न्हू म्हाका तुमचेशी शेअर करपाक जाय आसलो बट वीथ वन कंडिशन. ओके ह्या व्लॉगाच्या कमेंट सेक्शनान तुमी म्हाका कमेंट घाला की तुमकां आमचो आल्बम पळोवपाचो इंट्रस्ट हा वो ना तो. ओके
आनी 10 वयर कमेंट येत न्हू जाल्यार हांव आमच्या काजाराचो आल्बम तुमच्याशी शेअर करतलें. ओके, 10 सकयल कमेंट येत जाल्यार हांव शेअर करचें ना. सो म्हाकाय जाणां जावपाक जाय न्हू कोण इंट्रस्टेड आहा आमचे काजाराचे फोटोज बी पळोवपाक वो ना ते. ओके, सो म्हाका तुमी कमेंट करा. आनी इफ तुमकां जे भाशेन सांगलां हांवें, इफ म्हाका 10 वयर कमेंट येत न्हू जाल्यार हांव जरूर तुमच्याशी शेअर करतलें. आनी इफ म्हाका 10 वयर कमेंट येयत जाल्यार हांव मागीर तुमच्याशी तो आल्बम रोखडो शेअर करतलें. ओके, सो म्हाका कमेंट करा. म्हाकाय जाणां जावपाक जाय तुमी इंट्रस्टेड आहा वो ना पळय ती. सो ताका लागून ओके. आनी या हेचेरूच हांव आयचो व्लॉगूय एंड करता. इफ तुमकां आयचो व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक शेअर आनी म्हज्या चॅनलाक अजून कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. टील देन तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. आनी म्हज्या चॅनलाक अजून कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. टील देन तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, गुड नायट.